सो एक एमसी जावन एक पब्लिक स्पीकर जावन एक इन्स्पिरेशन कोण ही एक संगत विश्लेषण करचे बोरी कश्टांचे आणि सगळ्यांनी म्हाका एका रितीन तमाशे केल्ले आसात डोंगी अशें तशें हांव बँकान तरी गेल्ल्या पयल्या दिसा म्हाका बगलें हें जॉब म्हजें परमनंट न्ही मस्त फावटी मार केल्यात मस्त सलवणी पळयल्यात तुमच्या प्रमाणे हांगा भविष्य ना गी भुरग्यांक ह्या भुरग्यांच्या मतीन कावणाय घाला लायन डान्स काही सूख ना पूण लायन डान्स काजार न्ही काजार म्हळ्यार कालें रोस म्हळ्यार कालें तांच्या काजारांत हें केलें देखून आमच्यान जायचें तांच्या घरांत तशें जालें देखून आमी करचें म्हणून आमी प्रयत्न करचे हांव चड एमसी करता आसतना म्हजो मायक एक फ्रॅक्शनाक चड उणें जालो जाल्यार हांव ताका झडपीत म्हाका लायन डान्स करीचे हें करीचें म्हळ्यार हांव सांगता तुमी दुसऱ्या कोणाकय पळय येता कित्याक म्हळ्यार हांव म्हाका हें बरें करूंक जायना पूण ह्या दिसांनी खंयगी ट्रेंड आसा आयल्या लोकांक हाय करा हॅलो करा अहले पुरा करचे एमसीन कितले सोमा त्यो पुरा सोबना आमच्या कार्यांक थोड्यांक एकलो फेवरेट आसता तातूंत तो फेवरेट म्हूण सांगून आनीकलो दुस्मान जायचे म्हणून ना आमचें घरचें कार्य जातना सकाळांनी वेळार येचें आमचें घरचें कार्य जाता आसतना बरें जायचें पण म्हजें सवाल हेरांच्या कार्यांत तूं कितल्या वेळार येताय कन्नडांत तूं करताय कन्नडाचे भाशेन तूं बरें कर खंयचीय भास तूं वापरताय हें ಒಟ್ಟು सज्जिगे बाजील कर न्हू तुजी भास ही बरी ना तूं काल हें दिताय पूण आजकाल एमसीनी चार्ज करची थोड्यांनी म्हाका गुत्तू ना कंडापटे चार्ज करतात तुका जरी तर तुज्या कुडीक नास सोबना तूं ट्राय करूंक वचनाका पळयतना थोड्यांची विरमोद दिसता सक्कडी करता देखून तोय करूंक येता ताणें केल्लें अशें सामान्य ताणें उलयल्लें सामान्य हाणें सांगलो जोक सामान जावना ताणें हें आसा माहेत दितलो गायडन्स करतलो कोणी ना त्या एका स्थितींत हांव वद्दाडतना चलवतांत शिवाय जिखलें ना हेवी लॉसीस जावन हांवें सांगचें जाल्यार म्हजें घर बांदलें बारी तरण्या प्रायार तें सयत विकलें हांव चिंता म्हाका मस्तूदन भायर मेळ्ळ्या वेळार कोटी घालूंक पुरो आज हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे a sip from the cup of life कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट अलिझा रॉड्रिगज म्हाका ल्हानपणार विल्फी नायटिंगेलचें म्हूण सांगल्यार भोव पसंद आसलें कारणां साबार आसूंक पुरो पूण तांतलीं 2 या 3 कारणां तुमचे मुखार दवरूंक हांव कशी व्हरता एक ऑब्वियसली आमच्या अमर कोंकण कुगळ विल्फी रेबिंबासाचें पोदा ताका कोणेंय कांय म्हणूंक जायना ताचे उपरांत आसले आमचे डॉल्फेल चाल म्हणले फेमस कॉमेडियन तुमची कुसाळां दुखता मुशेर तुमकां हांसयतले हाचे सांगता हे सगळे कार्यक्रम बऱ्या तरेन चलोवन वचचे जाल्यार ते सर एक कार्यनिर्वाहक आसताले सुरवेर मिकमॅक्स बाब आसले ताचे उपरांत एडी सिकेर म्हणून आमी सांगता ते आसले ताचे उपरांत एक 100 वर्नी चड नायट्स आमच्या लेस्ली रेगो म्हणलें नांव कोडयाळांत मेस्तांक वळखीचें कोडयाळांत एक बरो ऑन्टरप्रिनर मात्र न्ही एक बरो कार्यनिर्वाहक तशेंच टीव्ही अँकर आज तांकां ह्या कार्मेल कॅफेक आपोवन हाडन तांचे सांगता उलोवचें एक बरें वर्तें भाग म्हाका मेळ्ळा कित्याक ल्हानपणी हांव तांचे फॅन तशें म्हणटा हांवें चड प्रायज दिली म्हण तुमी चिंती नाकात एवर यंग अँड हँडसम तर लेस्ली बाब तुमकां सर आमच्या वीक्षका तर्फेन आमच्या कार्मेल कॅफे टीमा तर्फेन ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा नमस्कार हांवें ल्हानपणार म्हज्या म्हूण सांगलें तशें म्हणटा तुमकां हांव चड प्रायस केलो म्हूण सांगून चिंती नाकात तशें लेस्ली बाब तुमकां एक हांवें ह्या एका एमसी फिल्डाक वा एका अँकरिंगाच्या फिल्डाक येयचे जाल्यार चड सड्ड उलोवणें ना बट कितलें जाय तितलें क्रिस्प उलोवण्यान ती एक सोबीत रिती वेदी तुमी सोबयतल्यात सो एक एमसी जावन एक पब्लिक स्पीकर जावन तुमची एक पैन सुरू करच्या फाटल्यान एक इन्स्पिरेशन कोण तुमकां हांव चिंता पयलें तिसऱ्या की चवथ्या क्लासीन प्रायमरींत आसतना ते एसेंब्लींत उलोवंक आसतलें आनी म्हाका एक विशय दिल्लो उलोवंक आनी त्या दिसा सगळो नर्वस जावन हांव कालें उलयलां कालें उलोवना देव तेकलो जाणा तो अनुभव म्हाका आनीक उडास आसा ताचे उपरांत भाशणाक हांव वसाचें म्हणून एक कितें बगतालें आनी कोंकणी नाटक सभेच्या भाशण स्पर्ध्याक गेल्लो त्या पयल्या स्पर्धांत हांवें कॉलेजींत म्हाका इल्लीं इनामां मेळिल्लीं पूण पयल्या स्पर्धांत एक इनाम म्हाका मेळूं ना आनी सगळ्यांनी म्हाका एका रितीन तमाशे केल्ले आसात तें डोंगी अशें तशें पूण भरती 3 वर्सां उपरांत हांव परतून कोंकणी नाटक सभेच्या स्पर्ध्याक गेलो आनी थंय हांव 3 वर्सां फटाफट पयलें स्थान जोडन हांवें शाश्वत फलक जोडलें ताजे उपरांत ती एक भितरल्यान बरोवन येवचें म्हणटात पळय तशें एक उर्बा आशिल्ल्यान त्या एका शेताक गेलो
आनी म्हजे तावन कितें जाता तितलें करूंक पळयत आसतना वेलफेअराच्या ग्रुपांत हांव पयलें हांव आसलो युनायटेड यंगस्टर्सांत आमी काम करूंक उरल्या संख्येक स्वयंसेवक आनी अशें आनी त्या कुटुंबा सांगता म्हजी सळगी आशिल्ली फलाणे एका दिसा एका कार्याक गरज पडली त्या दळा वेलफेअर दुसऱ्यांक सोदता आसतना पंगडा भितर आसच्या एका मनशाक कित्याक न्हय म्हणून फ्लॉडीन नांव सुचोवन गेलें आनी वेलफेअराक बरें दिसलें आनी तशें हांव चिंता हांव वेलफेअर नायटाचो कार्यनिर्वाहक जावन लगभग 100 वयर कार्य हांवें सोलोवचे भाग म्हाका मेळ्ळा त्या देखून अमर वेलफेअर बेंबसाच्या त्या एका मानशेक लागून म्हाकाय मस्त नांव स्थान मान मेळ्ळा म्हजें देणें बऱ्यान रितीन सादर करूंक एक अवकाश मेळ्ळा म्हणून भारी अभिमानान सांगता. तर लेस्ली रेगो म्हणलें नांव घराघरांनी फेमस आहे जाल्यार एक कारण वेलफेअराची वेदी म्हणून सांगेत मस्त रितीन. येस तर त्यात एका वेदीक त्या एका आमच्या सक्सेसाक आमची कॉफी चियर्स करून आमी हो शूर सुरू करूया गे. खंडीत येस खंडीत चियर्स. कार्मेल कॅफेची कॉफी तुमकां रुचली म्हणून पाती येता. अपूर्बायची कॉफी. येस सो एक स्ವಂತ उद्यम सुरू करीत जे म्हणून सांगून इन्स्पिरेशन खंय थावन मेळटा. स्ವಂತ उद्यमाचें इन्स्पिरेशन म्हज्या सगळ्या चड म्हजे भितर आशिल्लें तातूंत म्हाका भायर वयचे अवकाश मेळ्ळ्या वेळार हांव वचूंक ना. बँकांत 5.5 वर्सां हांवें काम केलां रातीक कॉलेज केल्या आनी ग्रॅज्युएशन आनी ताजे उपरांत पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा हांवें इवनिंग केल्लें पूण भितरल्यान बिझनेस करी जें म्हणली ती एक अभिलाशा म्हजे भितरूच आशिल्ली ती खंय थावन आयल्या कितें म्हणलें गोतूना. हांव बँकांत गेल्ल्या पयल्या दिसा म्हाका बगल्लें हें जॉब म्हजें परमनंट न्हय. पयल्या दिसा फस्ट डे म्हाका बगल्लें आसा जॉब म्हाका सांगिल्लें न्हय हें हांव एक ना एक दीस सोडूंक त्या वेळार आमकां गरज आसल्यान हांव काम करतालो दिसा काम करतालो सांजेर कॉलेज करतालो आनी ते एक जसो वेळ तो आनी संघर्शाचो वेळ तो आनी अशें म्हज्या जिविताचें पैंड सुरू जाता आसतना उपरांत हांवें बिझनेस करूंक मॅट काडलां. मस्त पटी मार केल्यात मस्त सलवणी पळयल्यात आनी देवाच्या दयेन सगळ्यांच्या सहकारान आनी मस्त शिकोवन उडोवन पडोवन म्हणल्या बरी आज आमी एका हंतार आसा आनी आतां एक व्हडलें येवजण आमचें एका म्हयन्यान उद्घाटन जावचें आसा आमच्याच लायनीक लक्ती जाल्लें. ओके हय. कार्पेटिंग वा मॅट हे एक एस्थेटीक म्हणून सांगल्यार एक इंटिरियर डिझायनाक एक मस्त इम्पॉर्टंट विषय हो. सो ह्या एक लायनीक हे जे म्हणून सांगून खंय थावन एक उर्बा येता हे एक लायनीक बिझनसाक वचत जे म्हणून आयडिया कोणें दितात लायक हाच्या फाटली काणी सांगेत की आमी बेंदूरच्या मॅटार बसताल्या देखून थंय मॅट कमिटी म्हूण आशिल्ली देखून मस्त जण म्हणटाले तुवें मॅटाचे बिझनेस मॅटार थावन सुरू केलें आसता म्हणून ते कोइन्सिडेंट पूण एक्चुअली तशें न्हय. ओके बिझनेस करी जें म्हूण आशिल्लें पूण कळलें बिझनेस करचें कशें करचें हाजी कांयच नॉलेज ना. पाठिंबो दितलो मनीस ना माहेत दितलो गायडन्स करतलो कोणी ना. त्या एका स्थितींत हांव वद्दाडतना काल केल्लें फळसूंक ना. ट्रॅव्हल एजन्सीचें पळयलें ताचे उपरांत ल्हान ट्रेडिंगाचें काम पळयलें आनी कालें गेलें खंयचेंय जायना चलवतांत शिवाय जिखलें ना. पूण चेन्नई म्हज्या एका सेमिनाराच्या कामा खातीर हांव थंय गेल्ल्या वेळार जेकब अँड को म्हणलो एक स्टोर पळयलो. त्या जेकब अँड कोंत त्या दाळा मस्त वर्सां पयलें 35 वर्सां पयलें त्या एका ल्हान शॉपांत इतल्या आपुरबायेन तांणी डोर मॅट्स मांडून दवरले. मार्केट रोडार बंदरार आनी पुराय मोट्टो रस्त्या देगेर दाळण म्हणल्या बरी इकची मॅटां तांणी भोव आपुरबायेन मांडून दवरली पळय न्ही. म्हज्या मतीक हें गेलें कित्याक इतल्या पांयांक आपडची वस्तू इतलो मान दिवन इतले सोबीत करून ते विकतात जाल्यार कित्याक हांवें चिंतीन वचो म्हणून. आनी तें हांव चिंतल्लें वय पूण सुरू करूंक ना. ड्राय फिशाच्या बिझनसांत आसलें हांव. ड्राय फिशाच्या बिझनसांत कोणी क्रिस्त जावचें ना. हांव आनी म्हजो एकलो भागीदार मात्र आशिल्ले हांव. पूण 2 वर्सां भितर हेवी लॉसीस जावन हांवें सांगचें जाल्यार म्हजें घर बांदिल्लें बारी तरण्या प्रायार तें सयत विकलें. आनी त्या वेळार डेस्परेटली कालें म्हूण चिंता आसतना ती आलोचना म्हाका आयिल्ली. सो ऑलमोस्ट 1996 हांव आमचें जॉस मार्केटींग आसलें जाल्यार 2003 आमी मॅट शॉप म्हणून फळडेरांत सुरू केल्लें. स्पेशलायज्ड ओन्ली इन मॅट्स नथींग एल्स. आनी ताका आमी टॅगलायन त्या वेळार तोंड दिल्लें वी पुट आवर हेड्स वेर यू पुट युअर फीट म्हणून. म्हणजे तूं आमी आमची तकली तुमी पांय दवरच्या कडेन दवरता म्हणून. आनी त्या कॉन्सेप्टांत आमी
2009 गोल्ड फिंचान शोरूम घालें. ताजे उपरांत होम शॉप म्हणून आमी फर्निशींग एक्सटेंड केलें आनी देवाच्या दयेन आतां आमी फूल फ्लेजार एक व्हडलो इंडिपेंडंट स्टोराचें आनी एका म्हयन्यांत आमचें ओपन जाता. काम चलतें आसा, अंतीम हंताचेर आसा. मॅट शॉप एक सुरू करता म्हणटाना तेंकां म्हणजे नेगेटिव्हिटी आयकोंक मेळ्ळा ती कशी फेस केला तुमी? इल्ली न्ही, लाखावरती आयकल्या. कित्याक म्हळ्यार आमच्यांत क्रिस्तांवांक बिझनेस म्हणली गजालच गुत्तू ना. गुत्त आसा जाल्यार कोणेय एकल्यान केटरींग सुरू केलें जाल्यार आनी एकल्यान करचें आनी तें बिझनेस. कोणेय एकल्यान दुकान घालें जाल्यार आनी एकल्यानी घालचें तें बिझनेस. कोणेय एकल्यान केलें एक शामियानाचें या चेअरांचें या ताका लागती जाल्लें खंयचेंय सादें बिझनेस घालचें, सादें न्ही बिझनेस घालचें आनी एकल्यानी सुरू करचें. म्हणजे ह्या रितीचे कॉपी कॅट दुस्थिती आमच्या समाजांत आसा. पूण जायत्यो गजाली आसात त्या ट्रेडांत आमकां नॉलेजच ना. पूण आज परिस्थिती बदलाल्या म्हणून हांव धैर्यान सांगता. म्हजे जायते इश्ट क्रिस्तांवचे बऱ्या हंतार आसात ते समाजाच्या मुखार नात पूण मस्तू दुसऱ्या ट्रेडांत आसात. पूण आमच्या समाजांत बिझनेसमॅन फर्स्ट स्टँड वेता आसतना ह्या फर्स्ट लायनीर सुरू करता आसतना मस्तू त्रास आसात. आनी आमची कम्युनिटी बिझनेस कम्युनिटी न्ही, त्या देखून मस्तू त्रास अर्दे कित्याक जातात म्हळ्यार कम्युनिटीचो सपोर्ट जाय मापान मेळटा म्हणूंक जायना. आमकां सोडी आमी ते स्ट्रगल पास जावन आज एका अंताक पावले हांव. पूण उदयनूच्या एका बिझनेसाक गायडन्स आसना, तो खंयच्या एका गरजेक निजायकी एका खंयच्याय एका संकश्टाक पडटा आसतना तो सलवालो म्हणून तो ब्रँड जाता. शिवाय ती सलवळी न्ही, ती एका रितीची पडणी थंय तावन उठोवंक आसा म्हणलें सांगूंक कोणी आसनात. रायट. बिझनेस इज नॉट अ स्टडी फेज, इट हॅज अप्स अँड डावन्स. करेक्ट. आमी वयर येता, सकयल तावन परतून वयर येता, ताजे उपरांत एका हंताचेर स्टडी जाता. पडणी येता आसतना ताका सगळ्यांचो सपोर्ट गरज पडटा, सगळ्यांचो सहकार गरज आसा. हें मारवाडी कम्युनिटींत, मुस्लिमांच्या मदें, सिंधियामध्ये, गुजरात्यामध्ये, इवन आमचे सरदारजी भाव आसात आनी हांचे कडेन पुरो हांव मेळ्ळां देखून हांव सांगता धाराळ मापान आसा. पूण आमच्या कम्युनिटीन ती गजाल ना. मुखल्या दिसांनी भरपूर रितीन ती जाली जाल्यार आमची कम्युनिटी बारी बलिश्ट जावंक शकता. कित्याक म्हळ्यार आमचे कडेन डिसिप्लीन आसा, देवबिरांत आसा, बरे उद्देशाचे मस्त मनीस आसा, थोडे आसतले इशीन तिशीन. त्या देखून आमकां बिझनेस करूंक इजी म्हणून हांव बारे धैर्यान सांगता. ओके. चढाव वता आमी कालें करता म्हणून सांगल्यार आमच्या कुटुंबाची वा फ्रेंड्सांक कोणी बिझनेस स्टार्ट करता जाल्यार हांव फ्रेंड न्ही, म्हाका इल्ले डिस्कावंट म्हाका इल्ले फ्री दिता ही म्हूण सांगून आमी तांचो फायदो उठोवचे आसता. हाचे विशयी तुमचो कमेंट कितें? हें 100% सत. कित्याक म्हळ्यार डिस्कावंटाची गजाल वय, चडावत आमकां डिस्कावंट जाय. पूण आमी भोव थोडे आसचे, थोडे बिझनेसांत आसचे, आमचे संस्थे जावन दित, आमचे मनीस जावन दित, त्या वळखीर येवन आमकां एका रितीचे चड आनी चड डिस्कावंट जाय म्हणून एक वत्तड घालचें. आनी तांतल्यान आमकां इल्ले कश्ट, कित्याक सक्कडी वळखतात देखून आमकां दाक्षिण जाता. त्या देखून कॅश आतां पयसो बसया म्हणून बगचें आसा. पूण संबंदी गरज म्हळ्यार पूण मनशांनी आमी सडावत उडास दवरी जाय. खंयसरी तुमी गेल्ल्या वेळार तुमकां कितलें डिस्कावंट कोणी दितात कोणी दिनात. आतां आमी मॉलाक वता, मॉलान गेल्ल्या वेळार कोण दिता डिस्कावंट? तांचे ऑफर आसल्यार जालें, ना जाल्यार 1 रुपयाचें ना. ताज्या बदला तुवें कॅरी करच्या बॅगाक सयती पयशे दी जाय. करेक्ट. त्या संगती घेता आसतना हांव पाप बिरमत पळयचें म्हणून सांगिना. बिझनेसांत बिझनेसाचे चिंचाप आमचे कडेन आसा जाय. पूण नितीन बिझनेस करता आसतना तांकां फावो कितें आसा तें दी जाय आनी त्या द्वारे बिझनेसमॅन वाडलो जाल्यार सामीत कम्युनिटी वाडटा, तो मस्तू जाणांक पावता. आनी तसल्या द्वारे ताजे कुटामच न्ही, ताजो वाडोसूनय एक समाज बलिश्ट जावन बांदूंक शकता. आज आमची कार्य योजना कोणा तावन चलते आसात? चडाव तूं उद्यमी तावन, तांणी दिल्ल्या दाना तावन, तांणी दिल्ल्या पाठिंब्या तावन. त्या देखून उद्यमींक बिल्ड करचें भोव गरजेचें आनी ह्या काळार प्रस्तूत काळार चड गरजेचें. आमची भुरगीं शिकले तर बायल्या गांवांत वतात आनी थंय सेटल जावचें. आतां कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, UK अर्ली परत ट्रेंड सुरू जाला जाल्ल्यान तुमच्या प्रमाणे हांगा भविश्य ना गी भुरग्यांक, तुमचे एक अभिप्राय आसा जाल्यार? त्या भुरग्यांची विरमत दिसता म्हाका. कित्याक म्हळ्यार आमी ल्हानपणांत आमच्या भितर कितें घालता तेंच आमी व्हड जाताना तांतू वाडटा. ह्या भुरग्यांच्या मतीन कावणें घालां, आमच्या समाजान घालां, आमच्या आवय बापायनी घालां. आमकां एक दूरदृश्टीत्व ना. आमच्या समाजांतली एक व्हडल्या भिरांतेची गजाल कालें म्हळ्यार आमी फॅन्टसीक चड लागीं जाता. ओके. दाखल्याक
आमी लंडन पावल्यो. लंडनच्या प्रायम स्ट्रीटाचेर थंय एक मार्क्स अँड स्पेन्सर्स व्हडलो स्टोर आसा. आमी थंय भितर पावल्यो आनी काण घेता आसतना एक भारतीय चेडूं, इंडियन चेडूं सेल्समॅन जावन आसलें. बरें हुशार आसा तें आसा. मागीर हांवें धैर्य काण घेवन ताजे कडेन उलयलो. मागीर ते म्हणाले हांव बॉम्बे थावन न्हू. हांवें सांगलें तूं हांगा काम करता? ते म्हणाले ना, हांव हांगा मास्टर्स करतां, पार्ट टायम हांव हांगा सेल्साचें काम करतां म्हणून. मास्टर्स करतां आनी पार्ट टायम हांगा काम करतां. ती समजोणी आमच्या पैकी कोणायकी आसा गी या ती चिंताप आमी हांगा करता गी. म्हज्या वळखी प्रमाणे म्हज्या सर्कलांत आसच्या मस्त जाणांच्या भुरग्यांनी म्हाका खुद्द सांगलें पार्ट टायम वी वर्क इन द किचन. आमी कॅशाचें काम करता, बेरर जावन काम करता, सेल्साचें काम करता. थंय गेल्ल्या वेळार हेजिटेशन ना. पूण एक हांव सांगतां, मुखल्या शतकांत सगळ्या संवसाराचे इकॉनॉमीक भारत एक दिश्टावो दिवंक शकता. कित्याक म्हळ्यार तें खंयच्याय कारणान ताका पॉलिटिकल रिजन न्हय, रिलिजियस रिजन न्हय, देर आर लॉट ऑफ अदर एलिमेंट्स. बुदवंत आसच्या मनशाक हें समजता. एक आमचे कडेन रिसोर्सस आसात, आमचे कडेन पॉप्युलेशन आसा, आमचे कडेन यंग एनर्जेटीक लोक आसा. पॉलिटिकली मात्र आमी तितकेशे म्हळ्यार स्वार्थी मनीस आसात वय, तेंय आतां उणें जातें आसा. तेंय आतां उणें जातें आसा. मुखल्या दिसांनी विदेशाक वचून सुरसुरच्या बदला गांवांत असले आवय बापायक पळोवंक विदेश येता. प्रत्येक जण गल्फाचो न्ही, गल्फांत भोव बरो फुडार आमकां दिला. तो फुडार पाश्चात्य देशांनी आज दितेत ना. ती येतात कम्फर्टेबल लायफा खातीर, जी येतात हांगाच्या आवय बापायक पळोवंक कोण आसात, हांगा तांच्या प्रायवंतांक पळोवंक कोण आसात, गांवांतल्यांनी पळयचे आनी कोणूय पळयचे. तांकां हांगासर भेट दिवंक सय ती वन्स इन 3 years 4 years कश्ट मारतात. तांचे कडेन फंड्स नात, एक्सपेन्सीव म्हणटात, रजा मेळना म्हणटात. ह्या स्थितींत आमी जियेता जाल्यार आमी आमच्या जिविताचो अर्थ कितें म्हणून समजा जाय. पाश्चात्य दिसांक वचनाकात म्हणून सांगूं तितलें धैर्य ना. म्हणूंक पुरो पाल्या हांव बापाय या कोणी हांगा रावन कालें करचें. आमी कालें केलां, तुमी वाट सोदिचें पडटा. थंय वचून कालें करतात तें तुमी तें चिंतिचें पडटा. पूण फाल्यां गांवच नातले, एक संपर्क नातली एक पिळगी खंयगी वाडटा जाल्यार तर आमचें फुडलें अस्मिताय, आमचें आमचेंपण कशेलें पण कितें ना. गल्फाक गेल्ले भाव हांगा येवन सेटल जाले, आमच्या संस्थे वाडय लागले, आमच्या गांवाक बरें कर लागले. पूण पाश्चात्य गेल्ले कितले जण वेस्टर्न कंट्री जातावन आमच्या गांवांत बरेंपण करूंक चिंते आसात. कितले जाणांनी कांय फुडें केलां. हें आमी चिंतचें तसली गजाल आनी सिरियसली चिंतचें तसली गजाल. टॅक्नॉलॉजी येता आसतना एग्रीकल्चर आनी उरल्या सगळ्या सॅक्टरांत स्कोप आसा. हें आमी चिंतून मुखार मॅट काडलें जाल्यार एक भविश्य भोव अपुर्बाचें आसा म्हणून तरण्या पिळगेक धैर्यान सांगता हांव. पहिल्यांच्या कार्यामध्ये कार्यनिर्वाहकामध्ये आणि आतांच्या कार्यनिर्वाहकामध्ये तुमकां कोलो फरक दिसता? हांव चिंता हांव एक कार्यनिर्वाहक जावन ही एक संगत विश्लेशण करचें बरी कश्टांचें. सडावत आमकां आमची फाट दिसना जाल्यार तुवें म्हाका सवाल विचारलाय आनी ह्या सवालांत एका रितीची घुसपड म्हजे थंय आसा. आमी ल्हानपणांतावन कार्यनिर्वाहकांक पळोवन आयल्या. मलगडे कार्य करता आसतना जावं पुरो डॉल्फी सल्डाना, एलोशियस, आर्थर, ताजे उपरांत इंग्लिशांत नील, अशें जायते आसात. म्हाका आतां नांवां येनात. एरिकोजार आसलो आनी ते पुरा कार्य करची रीत आमी पळोवन आयल्या. पूण ती एक आरंभाची स्थिती. त्या वेळा कार्यनिर्वाहकाचे ट्रेंड सुरू जाला मात्र या सुरू जाताले मात्र. त्या उपरांत जायते जण MCs आयले आनी तांच्या बराबर आमी केंगी एक MC जावन आमी कार्य केलां. आमी व्हडले प्रायेचे न्हय, आमी तरणाटेत म्हणून काणगे येता. पूण मुळान आमी समजाचे धरली गजाल कालें म्हळ्यार तवळी MC विशयांत एका रितीच्या डिस्कशनाचे पॉयंट येताले, तवळी येताले. ताणें केल्लें अशें समानय, ताणें उलयल्लें समानय, हाणें सांगलो जोक समान जावना, ताणें हें आसा. आतांय त्यो गजाली चड आनी चड आसात. पूण आयच्या काळार एक मात्र कालेंगे म्हळ्यार आमी खंयगी फॅन्टसी वर्ल्डांत तिशीन चड माल वता म्हणून म्हाका दिसता बिकॉज ऑफ सोशल मिडिया. कित्याक म्हळ्यार कोणगे एकलो रील घालता, कोणगे एकलो प्रोमो करता, कोणगे एकलो मार्केटींग करता. हांवें म्हज्या लायफांत मार्केटींग केल्लेंच ना.
हांवें करलें ना आजुनी कार्य इसार मुस्तुसणी जबरदस्तेर करीजे म्हणटात पूण म्हज्या उद्यमाक लागून जातेत ना नातल्यार मायक काण घेवन कार्य सोबोवचें म्हज्या काळजा भितरले चड दादूसकाय दिवची गजाल पूण म्हज्या उद्यमाक लागून उद्यमान म्हाका तितलीच दादूसकाय आनी कमिटमेंट दिवचें पडटा देखून हांव इल्लेशें कार्य उणें केल्यान इल्लेशें न्हय मस्तू कार्य उणें केल्यान पूण आजुनूय आमी इम्प्रूव जावचेंच आसलें बदलूंचेच आसलें आनी समाज एक आदर्श जावन रावचेच आसल्यो जायत्यो गजाली आसात त्यो आमच्या कार्यनिर्वाहकांनी वेळा वेळा ते समजोवची गरज आसा म्हणून म्हाका भोगता करेक्ट फंक्शन करीचे म्हणल्या उद्देशा परस चड कैंगेक कडेन एमसीचे टॅलेंट शो जावन दी वा घरांतल्या कुटुंबाचे डान्स सिंगींग ते पुरा जावन हे पुरा कार्यानी गरज आगे तुमची एक अभिप्राय मात्र विचारनासा काले म्हणटात प्लीज हांवें तुका सच सांगचें जाल्यार एक टायम आशिल्लो त्या टायमाचेर काजारांनी अपुर्बाचें ग्रँड मार्क करचें म्हळ्यार नीलान आतां अमर सरला तो अंतरला बरें बारी 4 लायन 2 लायन 3 लायन आनी ताका एका हंताची एका वर्गाची सगळीं कार्य ताका मेळटालीं आनी म्हाका ताजी शिस्त बारी लागताली कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांवाच्या काजारा मदें एक शिस्त तो इंग्लिशान मात करतालो शिस्तेच्या संगतीक आसा जाल्यार ताका हांव मानतालो कित्याक म्हळ्यार तो टायम घालतालो सगळ्यांक सांगतालो इतल्या वरार यें तें म्हणून तें लागतालें तो करता आसतना फॉर्मेशन आनी हें पुरा आमी करतालो पूण हांव बँगलोर आनी बॉम्बे कार्यांक गेल्ल्या वेळार थंयची कार्यां आनी आसच्या एमसींची इल्लेशें ट्रिक हांवें सांबाळलें हांवें प्रेरण जोडलें आनी हांवें तितकेशेर ताका इल्ले कलर दिवन ग्रँड मार्च इल्लेशें स्विंग करन आनी पुरो हांवें सूर केल्ले आसात आनी ते लोकांन स्विकार केलें बरें जालें पूण ताका ही स्विकार करूंक सगळ्यांनी एकतल्याक ओपल्यात गी नांगे गुत्तू ना पूण तें सोबीत आसलें पूण ते फ्रेमा भितर आतां फ्रेमाच्या भायर गजाली आसात फॉर एग्जाम्पल लायन डान्स सुरू जालें ओके लायन डान्स कांय सूख ना पूण लायन डान्स काजार न्हय वेडिंग मार्च काजार न्हय फॉर्मेशन काजार न्हय काजार म्हळ्यार कालें रोस म्हळ्यार कालें एंगेजमेंट म्हळ्यार कालें हें आमी मुळान समजाचें तेजी मुळाची सोबाय पाड जायनाशें खंयच्योय संगती कॉम्प्लिमेंट जातात जाल्यार ताका लोक मानता ताका स्विकार करतात पूण तुवें आतां सांगल्या प्रमाणे टॅलंट शो जालो आनी तेंत बेल्ट शेल्लें काण घेवन आमी तेंच घडये करता काल एका हांवें आमच्या एमसीच्या पंगडांत हांवें सांगिल्लें आसा तुका जरी तर तुज्या कुडीक नाच सोबना तूं ट्राय करूंक वचनाका लायन डान्साक वचनाका हांव पळयतना थोड्यांची विरमोद दिसता सक्कडी करता देखून तोय करूंक येता ताजी बॉडी लँग्वेज ताजे मुवमेंट्स कित्याक म्हळ्यार हांव स्टेजीक आयिल्लो पयलो डान्सर जावन पयलो आयिल्लो स्पीकर मागीर जाल्लो एक्टर आनी डान्सर ओट्टोट म्हजे कडेन आशिल्लें तेणें हें कळीत आसतलें पूण डान्साक एक कालेत आसा तुजे बॉडी मुवमेंट्स आनी तुजे फ्लेक्सिबिलिटी पळयतना ताका डान्साचें देणें आसा गे ना गे म्हणून पारखुंची तांक सगळ्यांक आसा आज टीव्ही त्या देखून आमकां तांक ना जाल्यार आमी तें करचें प्रयत्न करूं नजो तें करीचें म्हणून ना आजुनूय बरे एमसी करतले आसात भारी अपुर्बायन ते सगळे अधिक प्रसंग खंयचेय करनात कोणाच्या प्रेरणान कांय करनात सोबीत करून कार्य करतात म्हाका बारी खुशी हें कालंगी करूंक वचून कार्य सगळें निसंतान करता आसतना निजायक्या तिची बिरमोद दिसता आनी तातूंत ह्या तरण्या जोड्यांची कपलांचे फॅमिलीचे एक्सपेक्टेशनां तांच्या काजारांत हें केलें देखून आमच्यान जायचें तांच्या घरांत तशें जालें देखून आमी करीचें म्हणून आमी प्रयत्न करचें आनी तो एक बोर कार्यनिर्वाहकांच्या रित्या घरच्यांत पडटा देखून सगळे वेळार कार्यनिर्वाहक ते फ्रीली करतात म्हणून सांगूंक जायना तांकां एका रितीचो प्रेशर आसता हें एक बॅलन्सिंग ऍक्ट कशें सांबाळचें म्हणलें एक व्हडलें चॅलेंज म्हणून म्हाका दिसता सोशल मिडिया थोडे पोस्ट पडयले लोक टायमार फंक्शनाक येना म्हणलें जाल्यार एक बिल लॉस आनी देखून फंक्शनां डिले जातात म्हणून पूण हांव चिंता की लोकांक फंक्शनाक येचें म्हणून सांगल्यार सुण्याक उदकाक लोटून गेल्यार बरी म्हणून म्हाका भोगता काल्याक आमकां इतलीं फंक्शनां चडावत काना जाल्यार सगळे एकच लायक ते जाल्यार लोक कालें करता ओके आनी आपयला म्हणल्या खातीर फंक्शनाक येचे तरी एक कश्टांची गजाल आसल ते आसा असल्या वेळार आयिल्ल्या लोकांक टॉर्चर करचें कितलें सोमा हांव चिंता म्हाका मस्तूदन भायर मेळ्ळ्या वेळार कोटी घालूंक पुरो आज म्हाकाय मार पडटात म्हणून दिसता म्हाका कितें जावं दे पयल्यान पयलें आमचें घरचें कार्य जातना सकाळांनी वेळार येजें आमचें घरचें कार्य जाता आसतना बरें जायचें पण म्हजें सवाल हेरांच्या कार्यांत तूं कितल्या वेळार येताय
हेरांच्या कार्यांत तूं कितलो पार्टिसिपेट करताय ह्यो गजाली रेसिप्रोकेट जातात. आमी दुसऱ्यांच्या कार्याक वत्तड आसता, दुसऱ्यांच्या कार्याक खंयी वेळार येचें, जेवचें आनी येवचें, आनी उरल्यांनी आमच्या कार्याक वेळार येवन सुदारसिजें म्हणून चिंतच्या ह्या दोनी संगती मदें मस्तू अंतर आसा. देखून हें आमी केदाळय मतीन दवरिचें. कोणायचीं कार्यां बरीं जाता जाल्यार म्हजो अनुभव हांव सांगता, त्या घरच्या येजमान येजमानीचें मिंगल तांणी बरसूंचें, दुसऱ्यांक पावचें, दुसऱ्यांच्या काजार कार्या वेळार सुदारसूंची रीत ताज्या कार्यान दिसता. हें ताज्या भायर खंयचेंय ना. आमी खंयी एक काले म्हणटात मिठाच्या खांब्या बरी रावचें, कोणायच्यान एक हांसो दिवन की आमकां स्टॅम्प मारिचें, आमचे कडेन एक बरें उलोवणें ना, तशें आसून तांच्या काजाराक आमी व्हडलें कांय एक्सपेक्ट करूंक जायना. ही मनशाची कालेत बदलूंक साध्य आसचें तसलें, हांवें दुरसोवचें न्हय, हें बदलूंक साध्य आसा. ही एक गजाल. दुसरें सिजन. हें सिजन म्हणटाना भिरांत दिसची. म्हाका गुर्तू ना आदीं तशें नातिल्लें. ऑक्टोबरांत, मेयांत, डिसेंबरांत वांटून येतालीं. आतां पळया, आमच्या घरांत इतली आट्टी आसा काजारांची, कारयांची, खंय म्हणून वताय, करेक्ट कितल्या मुडार वचूंक साध्य आसा. करेक्ट कित्याक म्हळ्यार म्हजो अंकल त्याच वेळार येता, म्हजे गर्लफ्रेंडान तिंतू येतात, फायन, तांकां मान दिजे. पूण त्या 4 चौगां खातीर आमी सगळ्या लोकांक एका रितीर त्याच वेळार कार्यांचो सिजन म्हणून आमी एक प्रेशर घालते आसा. त्या देखून लोकांक की कालें जाता की म्हणून सांगल्यार कार्यांक पळोवन 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 एका रितीचो कांटाळो आसता. वचून येया म्हणून एक मात्र तें आसता, शिवाय सड्ड इनवॉल्व जावन विशेष रितीन कांय इनवॉल्वमेंट दाखोवचें तसली गरज आसना. करेक्ट तरी वेळा स्वभाव हांव चिंतिना. वेळार आतां लोक मुस्तू येता. आमी एक रूल घालून सुरू केल्लें मुस्तू वर्सां आदीं, 7:30 म्हळ्यार डॉट 7:30. कोणी आसूं दीत ना आसूं दी. हांव कार्य करता जाल्यार म्हजी मिलिटरी रूल आसता. हांव घरच्यांक सांगता पयलेंच, इतल्या वरार म्हळ्यार उपरांत हांव तुमकां पयलेंच प्रोग्राम दिता, तुमी मॅसेज घाला. आतां सोशल मिडिया इतल्या वरार आमी ज्युस्त सुरू करता हांव म्हणा. लोक आसता त्या लोकां खातीर आमी सुरू करया. वेळार जेवण दिवचें बारी गरजेचें. करेक्ट कित्याक म्हळ्यार कोणायच्या घरा जेवण ना म्हणून हांगा येवचें न्हय. रायट आमी येता हांव तुमचेर मान दवरून मोग दवरून येता हांव. करेक्ट तुमी तुमचो ड्रामा दाखोवच्या खातीर आमकां तें रावोवन पळोवन हें करा तें करा म्हणल्यार कुडलें कोणायकी चड तांच्या घरार उरबा ना. करेक्ट त्या देखून हें कार्यनिर्वाहकांनी, घरच्या येजमान येजमानींनी, घरच्या मनशांनी समजोवचें तसली गजाल. आनी लोकांक तुवें आतां सांगल्या प्रमाणें लोकांक पानीश करचें स्वातंत्र्य कोणाकच ना म्हणून म्हाका शीद भोगता. म्हाका मुस्तू इरिटेट जावची गजाल, इरिटेट तूं म्हूण सांगता डीजेज आनी आमचे म्युजीक सिस्टम. पूण लोकांन कार्याक येवचें एकामेका मेळच्या खातीर, संबंद रुता करच्या खातीर. पूण त्या वेळार इतल्या व्हडल्यान म्युजीक घालून आनी त्या म्युजिका दरम्यान सबारपोटी थोडे इन्सिडेंट्स जाल्ले, म्हळ्यार थोड्याची BP चड जावन, थोड्यांनी हें पुरो थोड्यांक काळोख येवन हें पुरो जाल्ले जाल्यार सुमार गडीत जाल्यान. सो हाका तुमची एक अभिप्राय विचारची जाल्यार तुमी कितें म्हणटात दसली बाई? आज मस्तू जे आसात तांकां कशें म्हळ्यार मांकडाच्या हातान माणीक मेळिल्ल्या बरी जाला. एग्रीड. म्युजिकाची जाय आसची पुर्ती जाणवाय सडावत डीजेंक ना. कित्याक सांगता की म्हळ्यार म्युजीक खंयतावन सुरू करीचें, कशें आसा जें बॉल रुमाची नंबर्स म्हळ्यार कली, रायट ताच्या उपरांत मिक्स मसाला घालचो वेळ केदाळा. आनी तुज्या उरल्या वेळार जायव जावं दी, हें जावं दी, तुवें घालचें डान्साचें खंयचेंय तुवें घालताय जाल्यार तुवें केदाळा. आनी कली नंबर्स ती जाणवाय सगळी आसल्यार मात्र एका डीजे म्हणून आमी म्हूण येता. हें कांय ना, पॉप्युलर आसचीं 300 पदां सुरू तोंड घालूंक सुरू केलीं, व्हडल्या नॉयसार घालें. आनी तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे मस्तू कडेन त्या विशयांत एका रितीचे करकरे जातात. आनी सगळ्या रितीचो सगळ्या वर्गाचो लोक आसता. एक यंगस्टर्स 20% थंय आसतात, पूण 80% यंगस्टर्स धाकटीं भुरगीं आसात, प्रायवंतां आसात, मिडल एजीचीं आसात, डिग्निफायड आसात, रिलिजियस आसात. ह्या सगळ्या लोकांक मतीन दवरून आमी तें कार्य सुदारसूंचें. आनी ती तांकां असल्यार मात्र जोगतो डीजे. बरे बरे डीजे आसात, ना म्हण न्हय. पूण मोदें आयलें, मोदें सोड्याक व्हेलें जाल्यार सुरू खंयचीं तुजी बायलां पदांत सुरू. त्या बायलां पदांक सक्कडी नाचोंक हाडटात. जरी तर तुका सामान तूं बॉल रूम, वॉल्स, अर्ली बऱ्या नमुन्याची कपल्सांक हाडची तरी तांक आसा जाल्यार ताका हांव डीजे एक एप्रिशिएट करता. मस्तूतन बरे बरे डीजे आहात, तांकां गोत्त आसा खंयचें म्युजीक येता घालीचें म्हणून.
पूण तुवें आतां सांगल्या प्रमाणे करकरे जावचे बँड आपरास हांव चिंता डीजे जाता चड आनी कित्याक म्हणल्यार डीजे सक्कडी प्रिफर करतात बँडाचें कॉस्ट चड आसा डीजे इल्लेशें चीप जाता म्हणून सक्कडी आपयतात पूण डीजेच्यांक मस्त जाणांनी तांणी स्टडी करीचे तांणी अपग्रेड करीचे तांणी शिकाचे तें प्रोफेशन आमी कशें आमच्या एमसींग करता आसतना आमी स्टडी करता वाचता कितें उलयचें म्हणून चिंता प्रिपेर करता तांचे फाटीं तशेंच डीजेन जावं दी हेर संगीत पंगडाच्यांनी जावं दी तयाराय करीचे म्हणून म्हाका भोगता. तुमच्या एक्सपिरियन्साचेर बेस जावन तुमी आमच्या तरणाट्या डीजेंक जावं दी वा कोणाक ह्या म्युजिका सावंडा विशयात कितें म्हणूंक आशिल्लें? तें बॅलन्सींग पयलें आमी करचें बॅलन्सींग सडाव तूं कार्य सुरू जावचे पयलीं आमी बॅलन्सींग करूंक आसा इतले ते डेसिमल पॉयंट्साचेर तें आउटपूट आसता 300 क्रावडाक जाल्यार इतलें 3000 क्रावडाक जाल्यार तितलें फाल्यां आनी एक क्रावड व्हडलो क्रावड आसा व्हडलें गॅदरींग आसा ताका दुसऱ्यांत देखून सडावता आतां लायनर्स आसात लायनर्सांत तुका बॅलन्स जावन येता पूण ऑपरेटराचेर हुंदोन आसा थोडे फावटी फकत ते डीजे या बँडाच्यांक दुरसूंक जायना तितकेशे हें अस्कत तकले सो ते ऑपरेटिंगार बसला जाल्यार तो कीज सगळो वेळ हालयते आसता बॅलन्सींग केल्लें चेंज करते आसता आनी त्या खातीर अप एंड डावन जाता. हांव सडाव ते एमसी करता आसतना म्हजो मायक एक फ्रॅक्शनाक चड उणें जालो जाल्यार हांव ताका वचून ताका झडपिता कित्याक म्हणून सांगल्यार हांव पयलो येवन बॅलन्स करता एटलिस्ट 5 मिनटां म्हणजे हांव म्हजो मायक चॅक करता लॅक्टन असो मायक चॅक करता चॅक केल्या उपरांत त्या दोनी मायकाचें बॅलन्सींग खंय चड उणें जालें जाल्यार हांव ताका सोडिना. तशेंच म्युजिकाचें आमी म्युजिकल शोज आनी फरक करतना म्हाका म्युजिकाची इनडेप्थ नॉलेज ना जाल्यार बॅलन्सिंगाची थोडे फावटी हांव रावतां जरी कित्याक म्हाका सडावत म्युजिशियन्स बॅलन्स करतना स्टेजीर आसतात आउटपूट कशें आसाचें खंयच्या इन्स्ट्रुमेंटाचें आउटपूट ट्रम्पेटाचें कशें आसाचें कीबोर्डाचें कशें आसाचें लीड गिटाराचें कशें आसाचें तुजे पर्केशन्स घालताय जाल्यार ताजें कशें आसाचें ही सादी जाणवाय म्युजिशनाक आसता या म्युजीक डिरेक्टराक आसता. गोंयचीं बँडां या भायल्या ऑर्केस्ट्रा आनी पुराय येता आसतना तांचोच सावंड इंजिनियर येता तो सगळो ताज्या इन्स्ट्रुमेंटाचेर या ताज्या हँडसेटाचेर दवरून तो बॅलन्स करता आनी ते सगळी फ्रिक्वेन्सी चॅक करता आउटपूट चॅक करता तितली तांक आमचे कडेन हांगा ना पूण जाल्यारय आमच्या मिक्सरांत हांव सगळें बॅलन्स करून अपुर्बायेचें एक लिसनींग प्लेजर या बसून आसल्या कडेन ताका एक बरें संगीत बरें आउटपूट दिवची तसली तांक साद्या ऑपरेटरांक आसा ती ताणें जोगत्या रितीर केली जाल्यार कार्य निजायकी आयिल्ल्या मनशांक सोबची जातात हें म्हजें चिंता. तुम्ही कार्यनिर्वहण आता करता आसतना काही म्हणी तुमकां प्रेजर आसा की आतां जे ट्रेंडा प्रमाणे तुम्ही इल्ले डान्स करीचे त्यावेळेस तुम्ही कशे हँडल करतात तांच्या दक्षिणेक पडून ते एमसी तुम्ही काण घेतात की वा ते काण घेनासतना रिजेक्ट करतात? हाऊ टू चूज द फंक्शन्स फॉर यू? आयच्या दिसाक हांव काण घेना देखून म्हाका ते एक गजाल ना पूण हांव दाखल्याक सांगचें जाल्यार म्हज्या आतां पट्टेंत एक एटलिस्ट 8 ते 10 जाणां आसात मुखल्या सिजनाक वत्तड घाल्ली तुवें आयल्यार पुरो म्हणून म्हळ्यार तुवें आयल्यार पुरो म्हणून म्हज्या मोगाचीं मनशां तुवें कशेंय जाता करीचें म्हणून म्हणजे म्हाका ते जाल्यार मस्त दाक्षिण जाता कित्याक म्हळ्यार तांकां कशें ना म्हणचें आनी ती पुरो म्हज्या मोगाचीं मनशां ना म्हणूंक जायना असाध्य ती स्थिती पूण तातूंत एक आसा म्हळ्यार तांकां म्हजेर इतलो भरवंसो आसा न्ही म्हणून हांवें म्हज्या देवाक अर्घां दिवचें हांवें म्हजी व्हडवीकाय केदाळे उलयना म्हाका दिल्लें देणें देवान फकत म्हजी मेहनत मात्र ताज्या कृपे विणे कितेंच साध्य ना तें हांव केदाळय सांगता सांगून आयलां आनी मुखारय सांगता देखून पयल्यान पयलें घालतेपणान हांव म्हज्या रसनाराक अर्घां दिता हें देणें म्हाका दिल्ल्याक. दुसरें म्हज्या तांकी भायर म्हाका लायन डान्स करीचें हें करीचें म्हळ्यार हांव सांगता तुमी दुसऱ्या कोणाकय पळय येता कित्याक म्हळ्यार हांव म्हाका हें पुरो करूंक जायना. हांव पयलें पार्टी करता आसतनाय गेम्साक चड प्रायोरिटी नातल्यो पूण गेम्साचे मस्त ट्रेंड आसल्यान आमी शॉर्ट गेम्स या स्पॉट प्रायजीस मात दिताले एक्टिविटी गेम्स जाता तितले उणें करताले तातूंत मस्त ट्रॅजेडी जाल्ल्यो आहात आनी मस्त एका रितीचे लोकांक कम्फर्टेबल जायना लोकांक 4 जाणांच्या मुखार येवन कसल्यो एक्टिविटी करचे आनी पुरा कम्फर्टेबल आसना आमी येता पार्टी एन्जॉय करूंक पानीश करूंक न्ही त्या देखून आमी कार्यनिर्वाहकांनी चिंतीचें कोणायकी पनिशमेंट दिनातल्या बरी तांकां कम्फर्टेबल जावच्या बरी आमी एक एटमॉस्फियर क्रिएट करची जबाबदारी कार्यनिर्वाहकाची. एक एमसी म्हळ्यार मास्टर ऑफ सेरेमनी ताचो अर्थ कितें ताणें सगळ्यांक कम्फर्टेबल जावच्या बरी पळयचें एक्झॅक्टली घरच्या येजमान्याक कितें जाय तें तूं दिताय सगळ्यांनी खुशी जावचे बरी पळयताय थंय डान्स करचो क्रावडा तांकां तूं रावन स्पॉट गेम करताय जाल्यार तें समानय डान्स करच्यांक डान्स करूंक सोड जेवणाक वचोंक थंय जेवणाचो आसा टायम तूं तांकां बसोवन कालंगी दुसरें करताय ना जेवणाक हेच्या वेळार तांकां जेवणा वचोंक सोड कितें जाय तें करूंक आमी अवकाश दिल्यार मात्र एक
MC जोगतो MC फावतो MC म्हणून म्हाका बघता Correct. म्हाका बघता. पूण ह्या दिसांनी खंय ट्रेंड आसा आयल्या लोकांक हाय करा हॅलो करा हांव हाय म्हणटा तुमी हॅलो म्हणा तुमी हॅलो करतना हांव हाय म्हणटा अर्ले पुरो जावन आसा पूण हर एक इव्हेंटाक जावच्या 15 ते 20 मिनटाचे एक कडेन इंट्रोडक्शन दिलें खुद्द हांवें पळयलां हय सो ती. अर्ले पुरो करचे एमसीन कितले सोमा तुमी काले म्हणटा जरी तर आमी लोकांक कोणाकी दुख आळे थोडे फावटी टेम्परामेंट हांवें चुकलो आसा म्हणून मस्त प्रेशराक लागून पूण तशें आसा जाल्यार हांवें कोणाकी तशें सांगिल्लें आसा जाल्यार हांवें क्षमा अपेक्षिल्ली कित्याक म्हळ्यार आमी थोडे फावटी घाल जाता आमी प्रेशरार आसता व्हडलें कार्य आमी आमचोच म्हणलो एक प्रेशर आफ्टर ऑल MC इज ऑल्सो ए ह्युमन बीइंग. करेक्ट ताज्या घरची परिस्थिती ताज्या कामाची परिस्थिती ताजे उद्वेग ताजी भलायकी हें सगळें सांबाळून घेवन तो हें कार्य करता पूण ताणें ताकाच सांबाळची ती तांक आसा जाल्यार तो एक उत्तम MC. पयली गजाल ही एक. दुसरें तुवें सांगलें कितें म्हणून सांगल्यार एक्शन्स ते पुरो आयस ब्रेकिंगाचे गेम ते सोशल इव्हेंट्साचे गेम न्ही. हाय करचें वाव करचें बी करचें झू करचें आनी कालें करचें त्यो पुरो सोबना आमच्या कार्यांक कित्याक म्हळ्यार ते एकलो कोणगे डिग्निफायड आसा ते इल्ली कोणगे प्रायवंत आसा ते एकलो कोणगे भुरगो आसा ल्हान भुरग्यांक खुशी जायत पूण आमी आयस ब्रेकिंग करचें सेमिनारांत युथाच्या प्रोग्रामांत खंयच्याय एका कार्यांत हांगासर आयस ब्रेकिंग न्ही हांगासर तुजी तांक लोकांक इनवॉल्व करची ती तुज्या उतरांनी तुज्या कडल्यान तुजो हांसो दिवन सोबीत करून वेळार तांकां मिंगल करची तीच तांक ताका कार्यनिर्वाहक आसल्या मात ताका कार्यनिर्वहण म्हणचें आमी. तिसरें कोणायकी दुखोवच्या हक्क आमकां नांचना रायट पूण जरी तर ताज्या फारामोशेन ताज्या एका पाडगडी कित्याक म्हळ्यार हर एक मनीस कितलो व्हडलो कलाकार जाल्यारय ताज्या जिविताच्या पयणार एक ना एक कडेन उणेपण जावचें आसता डेफिनेटली तें संदर्भानुसार म्हणजे त्या एका संदर्भाक जावन देखून तोच विशय आमी काण घेवन ताका मारूंक जायना कित्याक म्हणून सांगला तो त्या एका सिच्युएशनाचेर चुकोन पडला जाल्यार ताणें तें तिदून मुखार जायनातलें बरी पळयचें. ओके आंतू सगळी कार्यनिर्वाहक आनी निर्वाहकींक एक ना एक अनुभव जाला आसतलो पूण आमी दुखोवचें आमकां हक्कच ना कित्याक म्हळ्यार आमी आयले हांव थंय सोबीतकन कार्य सोबोवंक मनांत उर्चा बरी करूंक मनांत एका रितीचें उणेपण आनी काळजांत एक दूख काण घेवन तांणी माटवतावन भायर वचचें सारकेंच न्ही म्हणून म्हाका बघता ते एक एमसी जावन एक कार्यनिर्वहण करूंक तुमी येतात जाल्यार कली पुरो तयार आहे तुमी करनवेची इम्पॉर्टंट वॉट वॉज लेस्ली रेगो डुईंग ड्युरिंग हिज इव्हेंट्स. हांव जरी तर कार्य करता जाल्यार हांवें आमच्या MCच्या ट्रेनिंग प्रोग्रामार आनी पुरो सांगिल्लें आसा पयलें एक वर त्या दोनी फॅमिली ओट्टू बसता एका फॅमिली ओट्टू न्ही दोनी फॅमिलींनी आसा जें म्हणटा ताजे उपरांत तांचे सगळे डिटेल्स आनी तांकां कितें जाय तें सगळें बरयता ताजे उपरांत मिनीट बाय मिनीट प्रोग्राम करून हांव तांकां धाडटा तातूंत कांय चेंजीस आसात गे म्हूण विचारता आनी चेंजीस आसल्यार ते चेंजीस करता केदाळा मुसर करता गे म्हळ्यार काजाराक 4 दीस आसता म्हणसर 4 दिसाच्या उपरांत तो न्हय आनी कोण आयल्यार हांव आयकना ही म्हजी रीत हांव तें तांकां पयल्यान सांगता आनी त्या उपरांत काजाराच्या दिसा म्हजे कडेन प्रोग्राम लिस्ट आसता आनी ताज्यो कॉपीज हांव काण घेता त्यो कॉपीज केटरराच्या सुपरवायझराक बँडाच्या मनशाक आनी थंय आसच्या फोटोग्राफराक आनी कोणी दुसरो इव्हेंट असो खंयच्याय रितीर आमकां थंय कुमो करचो लायक कोल्ड फायर असो या लो फॉग असो या आनी खंयच्याय आसा जाल्यार तांकां सगळ्यांक हांव दिवन हाडे तुजो पात्रांगा म्हणून हांव मुतीक घालता ही तयारी हांव करतां आनी निमाण्या घडये येवन कॉलांत हांवें अनलेस देर इज अ एमर्जन्सी ऑफ चेंज इन नेम ऑर समथींग अदरवायज आय जनरली डोंट टेक द चान्स ऑफ हें म्हजें स्ट्रेंथ म्हजें प्रिपरेशन हांवें केदाळी सांगिल्लें आसा हांव प्रिपेर जावन येता तांकांय प्रिपेर करता आनी तांकां एका इव्हेंट ऑर्गनायझरान करचीं कामां हांव करतालो म्हणजे सगळी चॅकलिस्ट तांणी कितें बरो उडास दवरचें सगळें हांव तांकां तयार करून हांव दितालो हें हांव चिंता मुस्तनाच्या कातराच्या घरच्यांक कळीत आसतलें. हय थोडे पुटी एक्झॉस्टिंग जावन काही कार्याचेर हाचो एक प्रभाव पडटा म्हणून सांगून म्हाका बघता काली पयशे त्या सिजनार मात्र करूंक जावचे म्हणल्यार खातीर एमसीनी आल्ली पुरा फंक्शन आरांटून काडूनचे कितले सोमा तें एका कार्यनिर्वाहकाच्या तांकीचेर आसता सगळ्यांक ती तांक आसता म्हणूंक जायना एका कार्यनिर्वाहकाक दनपाराचें कार्य करन सांजेचें करन परतून दुसऱ्या दनपाराचें सांजेचें अशें करची तांक आसा जाल्यार ती बरेंच पूण खंय गी लायकावर तें आमी करचें म्हणून ना
ताका लागून कितें जाता की म्हणून सांगल्यार आमचेर प्रभाव पडटा, आमचे फ्रेशनेस, आमचे प्रेजेंटेशन स्किल्स आनी प्रतिकेशे देंवतात, उणे जातात. त्या देखून खंयी एक बॅलन्स करून वसाचें म्हणली एक गजाल आसा. एक काळ आसलो, हांव लाकावरती आसलो, तुवें आतां सांगल्या प्रमाणे त्या ब्रॅकेटीन हांवूय पडटा. टीव्हीचीं कार्यक्रमां आमची माती आमची मनशां आसलें, तिशिल्यान नायट आनी उरलीं कार्यक्रमांनी हांव करावळी कुंकण संघ अध्यक्ष, तिशिल्यान कॉर्डिनेटर, ताजे उपरांत म्हजे उद्यम प्लस सोशल इव्हेंट्स. निजायकी एका रितीर हांव चपाती म्हूण येता पळय, लाटण्याच्या पोंदात चपाती म्हणल्या बरी. पूण म्हाका त्या वेळार म्हाका पयशांचें गरज आसली म्हणून हांव करतालो ही एक, आनी ताचे वरवीं चड गजाल कालें म्हणून सांगल्यार हांव एकदम एग्जॉस्ट जातालो सिजनांत. थोडे फावटी थोड्यांक गरज आसता, त्या देखून हांवें सांगूंक जायना की तूं करनाका म्हणून, ते कित्याक म्हळ्यार ताजी आंतरीक परिस्थिती, ताजी घरची स्थिती आमकां गुप्त आसना. त्या देखून तो वद्दाडटा, एक 4 कास जोडया, एक 2 कास उरया म्हणून ताजी आशा आसता, आनी ती सहज जावन सगळ्यांक आसता. पूण ती ताज्या फ्युचर कॅरियराचेर प्रभाव बरें जावंक पडली बरें, पूण ताका लागून, त्या लोडाक लागून ताजी मायलेज देंवता, ताजें परफॉर्मन्स देंवता जाल्यार ताणें चिंतची गरज आसा, ब्रेक काडून घेवची गरज आसा. करेक्ट. अशें म्हणटा आसतना एका एमसीन अपग्रेड जावची कितली गरज आसा. फॉर एक्झाम्पल सिजनान तूं एक 10 फंक्शनां करता जाल्यार त्या 10 फंक्शनाचे सेम स्टायल, सेम डायलॉग, सेम थिंग. एका एमसीन व्हरायटी हाडची, ताका ताणें अपग्रेड करून काडची कितली गरज आसा. मस्त गरज आसा, मस्त गरज आसा. एका कार्यांत आनी सिजनांत मस्त मनशां त्या एमसीक मस्त फावटी मेळटात, आनी मेळटाना तो जरी तर सेम डायलॉग मारता जाल्यार कळटा हाजें प्रिपरेशन इतलेंच म्हणून. एमसीक पार्टी पयशे दिता, आनी पार्टी पयशे दिता आसतना एटलिस्ट जोगत्या उतरांची तयाराय जाय. जोगत्या उतरांची तयाराय म्हणटा आसतना आमच्या भाशेची गजाल येता. ह्या गजालीन मात्र म्हाका मस्त निराशा आसा. कित्याक म्हळ्यार नितळ भास खंयची कोणी वापरचें उणें जालां. तूं कोंकणीन करताय बरी कोंकणी उलय, इंग्लिशांत उलयताय सारकें ग्रामर यूज करून प्रोनाउन्सिएशन सारकें आसूं दी. प्रोनाउन्सिएशन कन्नडांत तूं करताय, कन्नडाचे भाशेन तूं बरें कर, खंयचीय भास तूं वापरताय हें ಒಟ್ಟು सज्जिगे बाजेल कर न्हू, तुजी भास ही बरी ना, तूं कालें दिताय. आमी पळोवन आयिल्ले एमसीस तांची लँग्वेज कितली अपुर्बाय आसली, तांचें फॉर्मेशन, तांचे सेंटेन्सीस, तांचें प्रेजेंटेशन, तांचें प्रोनाउन्सिएशन इतलें अपुर्बायन आसलें, आनी तें आमचेर प्रेरण घालूंक शकलां. आजुनूय हांव एका बऱ्या स्पिकराक पळयता आसतना म्हाका जुल्ल जाता. कित्याक म्हळ्यार आय लव टू हियर अ गूड स्पीकर. ताणें प्रेजेंट करचें, ताणें सादर करचें, हें म्हाका भोव पसंद जाता. भाशेची मस्त गरज आसा. हांव काल म्हणटात एमसींक भास ना म्हणना, पूण भास मस्त गरजेची. आज कोणीय नांवां कोणायची आसूं दिता, हांव तांचे उल्लेख करून कांयच सांगना, पूण मस्त जाणांची लँग्वेज सारकी ना. ती सारकी आसली ती दिवंक वाचची गरज आसा, दुसऱ्यांक आयकुची गरज आसा, आनी ताजें दिसता की ताणें बरें जावची गरज आसा, इम्प्रूव जावची गरज आसा म्हणून म्हाका भोगता. एका बऱ्या एमसीक हांवें चूज करीचें जाल्यार एका कुटुंबान कले पुरो संगती मोठीन दवरीचे. हाऊ कॅन दे चूज द बेस्ट एमसी. हें चॉयस हांव चिंता ऑफ सिजनांत मात मेळटा. सिजनांत बरें म्हणून आसचे एमसींक पुरो बुकींग जाता, ताजे उपरांत आळिदवदा राजा की उळिदव राजा म्हणून मेळिल्ल्याक धरीचें पडटा. एका बऱ्या एमसीक म्हणटा आसतना ताजी बाजेटी पळोवची पडटा. तांकां एक बरो आसता आशा, पूण आजकाल एमसीनी चार्ज करची थोड्यांनी म्हाका गुत्तू ना. हांवें आयकलां कंडापटे चार्ज करतात, आमी त्या हंताचेर आमी चार्ज करूंक ना. आनी त्या विशयान तुका सांगचें जाल्यार आमकां सिजन आनी ऑफ सिजन म्हूण नातलो. म्हळ्यार म्हजे कडेन सगळ्या सिजनारी हांव एकच, खंयी एक ऑफ सिजनाचेर म्हणून सांगून आमी फायदो जोडचो ही सामानय. कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांच्या मेहनतीचे ते पयशे आमकां कितले फावो आसात ते देव आमकां दिता, आनी तितलेच आमी घेजय. देखून म्हाका भोगता त्या संगतींत ती तांकां सोडिल्ली गजाल, पूण एका एमसीक जोगत्या रितीर विंसवण करची पसंदेचेर आसता. थोड्यांक एकलो फेवरेट आसता, त्या देखून तो फेवरेट म्हूण सांगून आनीकलो दुस्मान जायचे म्हणून ना. ताका विविंगड रिलेशनशीप आसता, ताजो फ्रेंड, ताजो रिलेटीव, ताजो शेजारी, ताज्या वाड्यांतलो, ताका उपकार केल्लो, अशें वेगवेगळ्या कारणां खातीर एमसीचे चॉयस जाता. पूण एक बरो एमसी म्हळ्यार फावो ती तयाराय करचो म्हज्या लेकार. उच्चारण भास बरें आसचो,
बरें व्यक्तित्व आसचो, हांसो दिवचो आनी कार्य जोगत्या रितीर सांबाळचो एक उत्तम कार्यनिर्वाहक म्हणून म्हाका भोगता. तेसली बाब ओडलतना आमी सुमार उलयल्या. हाच्या सगळ्या वयर बेज जावन तुमचे तावन एक बरो संदेश आमच्या लोकांक दिवचो जाल्यार तुमी कितें म्हणूंक आशेतात? पयल्यान पयलें हे बाग हो मान ही बसका म्हाका दिल्ल्या कार्मेल कॅफे आनी हाची निरुपकी आसा लिझा, तुका हांव हात जोडून देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. दुसरें, आमकां देवान दिवचें देणें देखून आमी केदाळा ताका कालते जावन चलता आनी कोणाय तो आमकां कसल्याय रितीचे सजेशन्स, कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम्स येतात ते सकारात्मक पॉझिटिवली आमी घेवन आमकां बरें करूंक पळयता. तवळ आमी एक मॅट सोडून वयर येता. आनी तिसरें, आमच्या तितली बरी समाज संवसारान दुसरी ना, आमच्या तितलो अपुर्बायसो गांव संवसारान दुसरो ना, आमच्या तितलो भांगार काळजाचो लोक दुसरे कडेन मेळचो ना. कांय थोडे मनीस आसात ते सगळ्या समाजांत आसात. देखून म्हाका म्हज्या मायगांवचेर, म्हज्या मायभाशेचेर, म्हज्या मायगांवच्या लोकांचेर मस्तो अभिमान. त्या लोकांनीच आमकां मान दिला. जरी तर तो नासलो जाल्यार हांव कोण म्हूण कोणाक कळटें ना. आमी आमच्या टॅलंटाकी मोल आसतें ना. त्या लोकांनी सादर केल्ल्या रुपीत केल्ल्या वेदीर आमी परजळिल्ल्या. त्या देखून हो आमचो लोकूच ग्रेस्त काळजाचो आनी त्या लोकां मदें आमी आज भोव अपुर्बायन संतोशान जिवन आसा. जायतें साधन करूंक आमकां बाकी आसा. तरण्या पिळगेक प्रेरीत करा. मुखल्या शतमानांत आमच्या समाजान जशें हेर समाज बळवंत आनी बलिश्ट दिसतात तांच्या प्रास चड बळिश्ट आनी बळवंत जावचे चड कुणां आसात. पूण फकत जोगतें मार्गदर्शन दी जाय. ओके, पाश्चात्य देशाक वचनाकात म्हणून हांव, पूण देशांत रावन आमी कितें करूंक साध्य आसा तें पळया. हर एका शेतांत, राजकीय जावं दी, सरकारी जावं दी, उद्यमान जावं दी, संस्कृतीक कला भास आनी मुख्य जावन दैवीक संगती देवास्पणाच्या गजालींत आमी आसात जाल्यार त्या जाणवायन सगळ्या संगतींनी आमी यशस्वी जावंक साध्य आसा म्हणून हांव भरवसो दितां. आनी ह्या वेळार हांव सर्वांक बरें मागतां आनी हो मान म्हाका दिल्लेल्याक दोनी हात जोडून देव बरें करूं म्हणटा. वाव लेस्ली बाब, बारी एक बऱ्या उतरांनी तुमी आमकां बरो संदेश दिला. आनी आज सत्य सांगितलें जाल्यार म्हाका मस्त नर्वसनेस जालें, कित्याक आमच्या ह्या फिल्डांत एक अँकर जावन दी, पब्लीक स्पीकर जावन दी, एक कार्यनिर्वाहक जावन दी, तांणी एक स्टँडर्ड सेट केला. एक बार म्हणटा आमी तें सेट केला. देखून तांचे मुखार बसून उलोवचें आनी तांचो एक संदर्शन काडोवचें म्हूण सांगल्यार म्हज्या काळजांत कुसाळ काले म्हणटात मुसाड धाडयले बरें जावन आसलें. पूण जाल्यार आयज एपिसोड आमी उलयलें, खंडी जावन तुमकां रुसलां आसतलें. थोडे कडेन आमी खंय चिमटो काडल्या बरी तुमकां बोगला आसतलें, कित्याक लो चिमटो काडी जाल्यार थोडे पुटे आमी चिंतिना खंय. सो तशें पुरो आसतना आमी बसून आसो जागो इन्फिनिटी जिजस श्राइन, तुमचे मोगाचो जागो हो. बाळोक जेजू तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून दी. तुमी सांगलें तुमची मुखली योजना आसात. थोड्याच तेंपा उपरांत तुमची एक इंडिपेंडंट शॉप ओपन जावचेर आसा. ह्या सर्वाक हांव तुमकां बरें मागता आसतना तो बाळोक जेजू तुमकां आशिर्वाद दिवन सगळीं तुमची मुखलें जिवीत भलायकी बरयत, संतोष बरयत, कुटुंबा जिवितां सांगाता, तुमचे बिझनस बरें जावन दे म्हणून सर आमच्या विक्षकातर्फे, आमच्या टिमा तर्फे तुमकां हांव मागता. देव बरें करूं. कार्मेल कॅफे किंवा संतोष जालो म्हणून म्हजी पाती येडी. खंडीत जावन देव बरें येस, करूं. तर मोगाची विक्षकानो, आयचो एपिसोड तुमकां कसो लागलो? खंडीत जावन बरो लागतलो म्हूण सांगून म्हजी पाती येणी. सबारशी विशय हांगासर आमी जें कितें उलयता आमच्या समाजांत बरें जावन आमच्या समाजाच्या इतल्या जाणां पैकी कोणी एकल्या वा दोगांनी जिवीत बरें जालें जाल्यार हो शो करन आमी सार्थक म्हणलें बरी. देखून मुखल्या दिसांनी आणखी बरे टॉपीक हाडून, आणखी बरे बरे विशय काडून, बरे बरे मनशाक हांगासर आपोवन तुमची मनां हांव दादोशी करतली म्हणली भास हांगासर हांव दिता आसतना येदो मिशन आयल्या सर सैराक आमी देव बरें करूं म्हणटा. लेस्ली बाबा की हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां करूंक अशें काम तितल्यांत कार्मेल कॅफे पळोवनूच रावा. पळयल्या उपरांत वगेत रावा नाकात. कितें बरें लागलें बरो तिळसिया, कितें बरें लागोना, कितें बरें कर येत आसलें तें आमकां तुमी सांगलें जाल्यार मोगान आमी खंडीत जावन तें बरें करन मुखल्या दिसांनी आणखी चड बरेंपण तुमकां हाडूंक प्रयत्न करतले हांव. कार्मेल किरणाक सबस्क्रायब करूंक विसरनाकात. मुखल्या एपिसोडान परत मेळटा वरेक मेस्तांक देव बरें करूं.